प्रियोळ मतदारसंघ जर एसटी खातीर राखीव जालो तरी मगो पक्ष ह्या मतदारसंघावेलो दावो सोडचे नात. युती पक्षा बरोबर त्या विशयाचेर चर्चा करतले अशें मगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर हांणी स्पश्ट केलां. तशेंच फोंडे आनी शिरोडा मतदारसंघातूय मगो पक्ष रोखडेच कार्यालय उगडटले म्हूण दीपक ढवळीकर उलयल्यात. RTX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. त्यांचो काल तो एक दीस आशिल्लो न्ही, प्रेरणा दिन आशिल्लो. त्या निमित्तान ते सगळे एककडे आयले, बरें जालें. आनी सीएमान घोशणा केली न्ही त्यांचे हक्क, पॉलिटिकल हक्क हाका दिता म्हणून. दॅट इज ऑल्सो गुड. त्यांचे हक्क तांकां मेळपा जाय. नो इश्यू अबाउट इट. कळ्ळें न्ही. ते मेळपाक जाय आनी सीएमान प्रयत्न करून दिवपाक जाय. कितें ओवरऑल राजकारण आज फोंड्या आमदार ना आनी त्या खातीर म्हाका दिसता निवडणूक बेगीन जावपाची आसा असो एक दुबाव येता. अजून कांय ठरू ना आनी निवडणूक बेगीन जातली 2-3 म्हयने. कारण खूब तेंप तो सीट बेकार उरूंक शकना. हय, ताका ते कायद्याचें बंधन आसता न्ही. म्हाका दिसता तें जातलें, बेगीन जातलें इलेक्शन एखादें सगळें विधानसभेचें. आनी तातूंत भाजपा मगो युती ठरयतली फुडें कितें करपाचें तें. सीट रिजर्वेशन तांकां मेळ्ळें, तांचो हक्क तांकां मेळ्ळो. कितें हांवें पयलीं सुद्दां म्हणलां, आमचो तांचे हक्क तांकां मेळपा जाय. तांचे कितें सीट आसा तें तांकां दिवपाक जाय. कारण रिजर्वेशन बील तांचें पास जालां, तेतूंत दुबाव ना. तशेंच महिलाय रिजर्वेशन पास जाल्लें. तुमी पिरवळचो हक्क सोडटले मागीर न्ही. एसटी जालो जाल्यार एमजीचो हक्क हांव सोडचो ना. एमजीक थंय खूब डिमांड आसा. पूण आमचे भितर युती मदीं कितें ठरता तें म्हत्वाचें आसा. एमजीचो कॅन्डिडेट थंय कांयच न्ही करून निवडून येवंक शकता. कळ्ळें न्ही. अशी परिस्थिती थंय आसा. आज तांचो सिटींग MLA आसा थंय. पण ते त्यांनी ठरवली न्ही. आमचे युतीचे जेन्ना आमी बसतले तेन्ना काही हे सगळे विशय चर्चेक येतले आनी चर्चा करूनच फुडें वतले. दुसरी गजाल पळयली जाल्यार फोंडे आमी पळोवपाक पळय, प्रियोळ फोंडा म्हण हे एमजीचे सीट पयलीं बसून. सो हांवें अजून कांयच डिसायड करूना. कित्याक अजून डिक्लेअर जावन न्ही. एसटी जालो कितें किंवा तो आयलो भितर, तो मतदारसंघा भितर आयलो अशें जावन न्ही. पूण आमचें काम चालू आसा सर. फोंड्याय आसा, प्रियोळाय आसा आनी शिरोड्याय आमी करता. हे सगळे आमचे लोक, लागींचे लोक आनी आमी तांची कामां करता सगळ्यांची. कळ्ळें न्ही. सो आमी जेन्ना थंय आसा, आज सुद्दां हांव तिशां आशिल्लो बोरी गेल्लो एका फंक्शनाक. पण आमचो कनेक्टिविटी सगळी कडेन आसा. पूण कितली जरी आमची कनेक्टिविटी आसली, युतीच्या माध्यमांतल्यान कोण खंय वतलो आनी कितें जातलें हें ठरतलें. युती जाता दोनी कडेन उगडटाम जाल्लें सद्या. खंय शिरोड्या आनी हांगा तें ठरलां आमचें. आमी उगडटले कारण लोक आमचे खूब आहा थंय. कळ्ळें न्ही. आमचे कार्यकर्ते, आमचे मतदार ह्या दोनूय मतदारसंघात भरपूर आसा. ते दुसरे कडेन वळपाक जायना. ह्याची दखल आमी घेवपाक जाय. कितें युती जाल्यारय ते युती मदीं उरपाक जाय. कळ्ळें न्ही. म्हणून ती गरज आसा ऑफिस उगडून तांकां कॉन्टॅक्ट करप, तांच्यो गरजो जाणून घेवप, त्यो कश्यो फुडें व्हरपाच्यो कितें हें सगळें ठरोवपा खातीर तें आतां इतल्या वर्सां फोंड्या आमचो केतन भाटीकार करतालो. कितें म्हणून आमी पळयनाशिल्ले. पण आज तें काम तर फुडें व्हरतलें सगळें. कळ्ळें न्ही. जाल्यार मगो पक्षाचें ऑफिस आसप हें खूब गरजेचें. तशेंच शिरोड्याय बी ऑफिस आमी उगडटा. खूब लोक येता म्हाजे कडेन कामां घेवन. हेचो अर्थ कितें आमी सगळे सीट रावतले हें करतले अशें जायना. पूण आमकां आमच्या मतदारांक सगळ्या एक कडेन दवरपाचें आसा. कितें तो खूब मोठो एकदम बोवाळ जातलो. कितें प्रत्येक पक्षा कडल्यान
तेन्ना वाली कोण ना अशें जावपाक जायना न्ही. ओके आतां कितें प्लेवरां सामकें आमचे डेली भोंवता हांव आतां सुद्दां वता. सो आमकां तो काम चालू आहा. काम चालू आसा. कितें हांवूय करता, सुनिलूय करता. कितें तातूंत आमचो दुमत ना. म्हणून आमी जें ठरयता इवन पेडणे आमचे बरेच हें आसा. कितें तशेंच सो पयलीं युतीच्या बोलणी जाले शिवाय फुडें आमी कांय उलोवंक शकना.